आसात पळय त्यांचे ऑलरेडी हॉट मिक्सिंग जाल्ले आहा आणि जे आयज आमचे इंटरनल रोड उरलेले आसले लेफ्ट आउट रोड त्यांचे डांबरीकरण करपाक चालू केल्ले आहा आयज पर्रा गांवांत चडशे आमचे काम रस्त्यांचे जाल्ले आहा आणि जे उरल्यात पळय हे 2 दिसांनी त्यांचे काम जातले आमचे सरपंच आणि पंचायत आणि आमचे आमदार यांच्यांनी आमकां भरपूर सहकार्य केल्ले आहा म्हणून आयज हे आमचे सगळे पर्रा गांवचे रोड डांबरीकरण जावपाक पावले आयज आमचे लेफ्ट आउट रोड्स खुबशे इंटरनल रोड्स खूंय मशीन पावना आनी थोड्या कडेन खूंय हॉट मिक्सिंग जावंक ना तेजें काम आमी सुरवात करपाक वयता कंटिन्युअस फॉलोअप करून आयज म्हाका दिसता मॅक्सिमम रोड्स ऑल रोड्स ऑफ पार्रा हॉट मिक्स जावपाचे आसा 80% काम आमचे कंप्लिशनाक पावला जे बाकीचे 20% उरला हे 2 दिसांत सोंपतले सगळे आमच्या पर्रीकारांक हांव देव बरें करूंक म्हणून सोदतां कारण तांच्यांनी आमच्या वांगडा काम करपाक जो पावल फुडें मारला आमच्या वांगडा कोऑर्डिनेट करून पंचायती वांगडा आमदारां वांगडा ताज्या खातीर आयज बेजीक फॅसिलिटीज आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ते जावं बरे रस्ते अनलिमिटेड uninterrupted supply of electricity, good supply of water, footpaths, public parks, sports facilities. हे आमच्या गांवान आयज दिश्टी पडटा मॉडल गांव जावपा खातीर आमचो प्रयत्न सदींच आसतलो आनी पर्रीकारांचो पाठिंबो टुगेदर फॉर पार्रा सगल्यांक वांगडा घेवन काम करप हे आमचो जो तांकां एक प्रॉमीस जावन आशिल्लो इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट हे चालूच उरतले कशी बघता इंटरनल रोड हॉट मिक्सिंग पार्रान सुरवात जाता आणि आम्ही प्रयत्न करतले सगळ्यांचे घरा कडेन बसून पावपाक पूण जो तर कितें उरले जाल्यार ते नोव्हेंबरान जातले सो वी आर इफ द रेन गॉड गिव्स अस time to put the hot mix then it is everybody will get the hot mix coming up to their house so आयज आनी फाल्यां म्हणून हे सोंपोवपाक सोदता आनी मागीर जे इंटरनल रोड मिशीन वचना थिंगा आमी सुरवात करतले जो तर आयज जायना फाल्यां परवां जायना जाल्यार ते नोव्हेंबरान जातले कित्याक थिंगा मिशीन वचना पळय थिंगा अनलोड करून खोऱ्यांनी फुडें व्हरोन तेका रोलर मारचो पडटलो ते काम आमी नोव्हेंबरान करूंक शकता जो तर आतां जो तर पावस चालू जालो जाल्यार कालूय बरें आसले दीस आयजूय बरो आहा दीस सो वी वॉन्ट टू सी दॅट मॅक्सिमम वर्क वेर द मशीन इज गोईंग इज कंप्लिटेड इंटरनल रोड्स ऑफ पार्रा वॉज अ प्रायोरिटी गिवन बाय द विलेज पंचायत अँड लायक मायंडेड पीपल आनी हे आमी पूर्ण करतले